काँग्रेसीचो कुठ्ठाळी पोट वेंचणुकेचो उमेदवार रेमंड डिसाक ताचो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक एका काँग्रेस आमदारानच मजत केल्ली असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभून केला। रेमंडाक फाटीं सरपाक एका उद्देजका मार्फत 2 कोटी रुपया पावयल्यात असो दावोय ताणें केला। हे पयशे रेमंड केळशी पंचायतीचेर शेक दवरपाक आनी ताचे काळे धंदे लिपोवपाक करता अशें तो म्हणटा। There was also the personal secretary of one of the Congress MLAs waiting for him to assist him to withdraw. About that time, he tendered his withdrawal with the help of one of the Congress MLAs. In the media, we read that he has accused our MLA, Mr. Marvin Godino, of so many things that perhaps I don't know whether Mr. Godino was anyway involved. But there is a reason to believe that one of the MLAs, to shield him from being exposed for his help or whatever, an accusation has been made against this MLA so that people feel that there is conflict between the two, that the BJP hierarchy had provided such a meeting for an assurance for a large sum of money to be paid to Mr. Disa. Until 11 o'clock, he was sitting in that office for this assurance. We believe that a value of approximately 2 crore rupees was assured because he was promised the position of the Sarpanch of the richest Panchayat of the state of Goa, which is the Sankwal Panchayat. And with the money this man has received from from the industrialist, as I have said it, he is using that money to buy 4 panchayats of the Kelosin section of the Panchayat. For him to be made the Sarpanch so that he can legalize all his illegal activities, including that of the dry dock. We accuse the Bharatiya Janata Party government for using the power and the money that they have to bring about this decadence. We are, being an MLA, we require to take certain investigative analysis, investigation which will be well documented, and we'll be sending it to our High Command for their consideration. And therefore it becomes pertinent to note that every action of Manohar Parrikar will be watched and the Congress will watch it. But Congress is the national party. We will deal it with all the national authority and power that the Congress party has. There are enough anomalies of this government. बेतकी खांडोळा ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग 2तल्यान वेचून आयिल्ली श्रीनिशा एकनाथ नायक ही 22 वर्सांची चली गोंयांतली सगळ्यात ल्हान पंच थारल्या। श्रीनिशाक सरपंच जावपाची बरीच संद आसा, तशें जाल्यार ती सगळ्यांत ल्हान सरपंच थारतली। LLB करपी श्रीनिशान उत्कृष्ट कवी आनी उलोवपी म्हण नांव जोडलां। तिचें एक पुस्तकय उजवाडाक आयलां। राजकारणाचेर सदांच टिका करताले कवितांचेर तुज्या तुका हातून आवड आसली की आवड आशिल्ली। हांवें 6 युनिट्स पॉलिटिकल सायन्स केल्लें आनी मागीर आमचो OBC वॉर्ड जालो न्ही, बायलां खातीर रिजर्व जालो। गोविंद भक्तान म्हजें नांव सजेस्ट केलें, तेन्ना ताजो शब्द भायर उडोवंक जायना म्हणून हांव राजकारणांत आयलें। एका मतान सुद्दां पडल्यार जाता, पूण हांव उबें रावतलें अशें हांवें सांगिल्लें घरांत पयलींच। आमच्या वार्डाक लेडी जालें म्हटल्या नंतर आनीक आमकां खंयच दुसरो उपाय ना जालो, म्हणजे कोण भुरगे दिसना जालें अशें बरें क्वॉलिफाय अशें म्हणून आमी तेजें नांव सजेस्ट केलें आनी ते पद्दतीन आमी ताका निवडून हाडपाचो आमी खूब प्रयत्न केलो, लोकांचे मनाचेर परिणाम करून दिलो आनी ताका आमी देव सैवान ते आमच्या म्हणण्या प्रमाणे ते निवडून येयले। इतल्या ल्हान वयार तिणें हें धाडस करप म्हणजे कौतुकूच करपा सारकें। आनी इतलें आसूनय बी कोण मोठो असो सपोर्ट नासतना फक्त हांवें म्हाज्या चलयेनूच सगळो प्रचार बी सगळो आमी दोगांच जाणांनी केलो। हय, बाकीचे म्हजे सपोर्टर आसले, पूण ते आमी दोगां जाणी चड हें केलें तें काम। मये ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग 7त 3 मतां गायब करपाक दिवचलचो मामलेदार शेटकार घुस्पला असो आरोप काशीनाथ मयेकारान केला। ह्या प्रभागांत काशीनाथाची घरकान्न 2 मतांनी पडल्या। गायब जाल्ली मतां आपलीच म्हणपाचो दावो वृंदा मयेकारान केला।
इलेक्शन जालें त्या दिसा 680 वोटींग जालें. तेच्या अधिकृत लेटर आमचे कडेन आसा आनी काउंटिंगच्या टायमाचेर 77 वोटींग मेळिल्ली आसा बॅलेट बॉक्सान. आमकां 317 वोटींग पडलेली आसात आनी विणा चोडणकर हिका 319 मतां मेळिल्ली आसा. अंकिता मांद्रेकर हिका 29 मतां मेळिल्ली आसा. 17 वोट रिजेक्ट जाल्लेली आसा. हेंची सगळ्यांची बेरीज केली जाल्यार मतां 677 जातात. मतपेटयेनसून 3 मतां गायब आसात. ही बाब आमी मामलेदार शेटकर यांच्या नजरेक हाडून दिली आनी तांकां सांगलें की हांगा मतां टॅली जायना म्हणून. तरी सुद्दां मामलेदारान आमी जी मागणी केली ती मागणी तेणी मान्य न करता रिजल्ट डिक्लेअर केलो. आमी अशें म्हणटात की आमकां 317 वोटींग पडलेली आसा. 3 मतां गायब आसा. 3 मतां जी गायब जाल्ली आसा ही मतां आमची अशें आमी गृहीत धरतात. कित्याक तर मतपेटयेन 17 जी बाद मतां जाल्लेली आसा भितरसून 9 मतां आमकां मारलेली आसा. जो तो म्हणटा की आमी तुमकां मतां घातलेली, ही मतां खंय गेली अशें म्हाका दिसता की कितें तरी घोळ खऱ्यांनीच जाला आनी तो घोळ आमचो जाला पळय न्हू तो आमकां हे सगळे फुडें सरून आमी कितें जाला पळय न्हू आमी यो किंवा न यो पूण 3 मतांचो जो घोळ जाला न्हू तो आमकां दाखोवंक जावो. तो दाखयल्या शिवाय आमी कशीच फाटीं सरची ना. केप्यां वीज खात्याचे कचेरेंत लोकांचे हाल जावंक लागल्यात. लोकांचे प्रस्न सोडोवपाक JEE कोणूच जाग्यार आसनात. कनेक्शन मेळोवंक लोकांक 8 म्हयने वाट पळोवची पडटा. कामां करपाक कर्मचारी पयशेय मागतात अशी धडधडीत कागाळ लोक करूंक लागल्यात. आमची न्यू बिल्डींग आयल्या ते बिल्डिंगे खातीर आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ट्रान्सफॉर्मर एप्लाय केल्या 6 म्हयने जाले. आमी तेजेर कांयच खबर ना, अजून आवाज ना. ऑफिसांत गेल्यार JEE ना येई ना. एकटो एक सांगता फायल सांवड्डे धाडली म्हणटा आनी कितें सांगता. एकटो आसतो आमकां कितें सोड नाका म्हणटा. आनी आतां एटलिस्ट 8 मंथ आमी फाटीं पावले इनॉग्रेशन करपाचें. बँकां लोन आसा, स्टाफ ना, स्टाफ तरी आसना आनी एकाचेर हेजे काडून तेजेर घालता. तेणें केलें म्हणटा सगळें, तो काडटा वयल्याचेर घालता पयल्यान केलें म्हणून. अशें करून ते बेजार हाडटात. कोण येना, फक्त आपल्याक कितें हें सोड आपल्याक तें सोड ह्योच खबरो चालू आहा तेंच्यो. सो हांव एज ए कावन्सिलर हिंगा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसांत तर येयले जाल्यार येय तर ना. येय ना तो बरो आहा. JEE जाल्यार ये हूंय गेला तो म्हणटा इन्स्पेक्शनाक गेला नाजाल्यार तो म्हणटा आनी हूंय मिटिंगेक गेला. मिटिंगेक गेलो ते ओके आमी अंडरस्टँड जाता मिटींग आसता ते परमनंट हांगा वचपा आसता पूण केन्ना मेळटलो हुंयच्या टायमार मेळटलो तें आमकां तरी कळपा जाय. आमकां तर कावन्सिलरां हो प्रॉब्लम फेस करपा पडटा जाल्यार हे लोकल्सांक कसो त्रास जाता ते आमकां खबर ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.